4 वर्सां पयलीं पर्यंत हांगा मराठी फिल्म फेस्टिवल जातालो, गोवा फिल्म फेस्टिवल जातालो. आतां तातूंत थोडो खंड पडिल्लो आसा. म्हाका दिसता ताचें चड कारण म्हणजे कोरोना जो आयलो मदीं ताणें सगळेच अपसेट जाले. सगळेच जे एक शिस्त आशिल्ली ताका एक मदीं ब्रेक आयलो किंवा एक सातत्य जें आशिल्लें तातूंत मदीं एक खंड पडलो. पूण आतां हळू हळू म्हाका दिसता तें जातलें, गाडी रुळार येतली आनी ताज्या खातीर लोकांनी बी साथ दिवंक जाय. लोकांनी बी मागणी करूंक जाय. पेपरांत तुमी लेख बरयात की हें आमकां जाय म्हणून. जेन्ना लोकां कडल्यान ही मागणी येतली म्हाका दिसता ती फेस्टिवलां परत सुरू जातली. कित्याक आसा, फेस्टिवल करपा खातीर पयशे लागतात. तें कितें अशें खावपाचें काम न्ही, ताका खूब पयशे लागतात. तर ते पयशे म्हणजे बरेच इकॉनॉमी बरीच फाटल्यान गेली. म्हाका दिसता ही सगळीं कारणां आसात. पूण तुमकां जर जाय, कित्याक सिनेमा कोणा खातीर आसता, लोकां खातीर आसता, रसिकां खातीर आसता. आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक जे आसात ताका नाट्य, संगीत, अभिनय हाचे रसीक भुकेल्ले. तर म्हाका दिसता तुमी जर फुडें आयले जाल्यार तुमीच हें फेस्टिवल परत सुरू करूंक शकता.